पयले सुवातेक म्हज्या तरी एक मनान कितें तरी येयलें जाल्यार आमी हे पॅन्डमिका आमी चोयलां कितले दीस आमचे वेलसांव लोक पॉझिटीव जालो आहाय आनी तांकां तरी एमर्जन्सी जाय हॉस्पिटलां व्हरपाक आमच्या सरपंच जाय तो वावुरतालो तांकां आंबुलन्स हाडपाक पूण आंबुलन्स कितें जालो आहाय 108 बी टायमार पावनाय कित्याक तेंचे लोड आहा आनी ते जायते कडेन दुसरे कडेन वयताय आमी चोयलां की लोक सारको पॅनीक जाता ह्या टायमार आनी तेणी मोकळे रिक्वेस्ट केलें आमी बसून चिंतलें कितें करया सो हांवें चिंतलें की मोकळें कितें करपा जाता हांव दुसऱ्यांक कितें करूं जाता तें हांव उलयना मोकळ कितें करपा जाता तें हांवें चिंतलें आनी हांवें मनाक घेतलें की म्हजे जायते बरे इश्ट आहाय बरे देखणार आहाय तेंकडे जायते आंबुलन्स आहाय आंबुलन्स सर्वीस आहा सो हांवें एकल्या कडेन डेवीड गोम्स म्हणटाय तो प्रोप्रायटर ऑफ गोम्स लायफ लायन तो एक म्हजो बरो फ्रेंड सो हांवें ताका सांगलें बाबा आमकां एक आंबुलन्स तुज्या निगा दिवपा जाता सो हांव ड्रायव्हर हांव अरेंज करता आनी ताणें म्हाका ताबडतोब आज हें आंबुलन्स धाडलें सो हें आंबुलन्स दितकूच हांवें चिंतलें की मुगे वेलसांव लोकांक 24/7 हांव दवरतलो हिंगा अंडर वेलसांव पाली चडशें पंचायता अंडर आनी तांकां खंयच्यानूय तरी वचपा जाय खूंय व्हरों जाय कितें करपा जाय सो ही फेसिलिटी दिवपाक सो हांव मुखार सरलो दुसरें हांव चोयता जाल्यार आमच्या बाब आंतोनी वासन ZP मेंबर तो आज कोवीड जावन घरा आहा पूण तेणें आपल्याची आंबुलन्स कोर्ताली लोकां पासत दिल्ली आहा आज म्हाका सांगताय ते भाशेन म्हजे ड्रायव्हर सांगताय ते भाशेन एक मेलो जाल्यार त्या मनशा बॉडी हात लावपा तयार लोक आसना सो हेजेर गोवमेंटान कितें तरी एक अवेरनेस करपा जाय जे फॅमिलीक की तेणी कशें एप्रोच जावपाचें कशें प्रिकॉशन घेवपाचें हें दोतोराकडच्यान तेमी कितें तरी कोन्न ही लोकांक एक मॅसेज पावपा जाय म्हाका एक सांगूंक सोदता की आमी आयच्यान हॉस्पिटल स्टार्ट केलां कांसावले न्यू हॉस्पिटल जेका आमी स्टेप अप कोवीड हॉस्पिटल म्हणटात आय वॉन्ट टू टेल पीपल दीस हॉस्पिटल इज फॉर मॅनेजमेंट ऑफ अर्ली कोवीड कोणाकूय घरा कडेन जर डायबिटीक पेशंट कोवीड पॉझिटीव जाला आनी तांकां ऑलरेडी डायबिटीक आसा वो डायबिटीक जाला म्हण कळ्ळां आनी तें कंट्रोलान ना तुमी घरा कडेन रावनाकात तुमी आमचे कडेन कांसावली हॉस्पिटलांत येयात एडमीट जावत थंय तुमकां आमी एडमीट करून तुमचे कोवीड मॅनेजमेंट आमचो प्रोटोकॉल जाता तोय फॉलो करतले आनी डायबिटीक हायपरटेन्शन हेचे तुमकां वस्तू आमी पयलेच मॅनेज करतले आयज पर आमी लोकांक पळयतात अकस्मात कॉल येता हेल्थ डिपार्टमेंटाक किंवा आमचे नर्सिंग विलेजान की डॉक्टर ऑक्सिजन कमी जाला म्हणजे ही लेट स्टेज हे कांसावली हॉस्पिटल तांकां न्ही ऑक्सिजन कमी जाल्या म्हणटा तांकां दुसरो ट्रिटमेंट जाय पडटा तो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलान वो ESI हॉस्पिटल और आमकां GMC वयता आमी 30 बेड्स आनी फाल्यां म्हणल्यार आमची 50 बेडां जातलीं जे कोण डायबिटीक कोवीड पेशंट आसा तांकां ही जे कोविड मॉर्बिड कंडिशन आहा चड जावचे पयलीं और कोणाकूय 3 ते 5 दीस जोर येता ऑक्सिजन लेवल बरें आसा तेंच्यांनी एडमीट जावत आमी आमचे डॉक्टरांची टीम आसा रावंड जातले सकाळचे दिसभर 24 आवर्स डॉक्टर आसात सगळे आसात थंय तुमी पयले येवंक जाय माय रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ माय पेशंट्स आर लिसनिंग पब्लिक लिसन टू मी स्टेप अप हॉस्पिटल इज टू मॅनेज कोमॉर्बिड कंडिशन सो दॅट तुमी हे जे तुमचे डायबिटीक चड जावन निमोनिया चड जावचे न्ही आनी मॉर्टालिटी म्हणजे आमी मरणची आमचे लोक आमी आयकतात आमी कमी जावपाक होच एक पर्याय आसा गव्हर्मेंटाचो आमचो एक थंयचे हॉस्पिटल करून दिलां की पयले एडमीट जावत आमगे रोकोजीन बाबा कित्याक ताणें जायत त्रास घेवन एम्ब्युलन्स आमगे वेलसांवचे लोकां दवरल म्हण हिंगा आनी जायते आमगे लोकांक उपेगा पडटले आनी तेजे बरे भाशेन आमी यूज करतले वेलकम स्टेप हांगा आमचे जे वेलसांव पाळी पंचायत आसा तांचे जे मेंबर्स आसा पंच आसा मिस्टर रकुसिंग आनी बाकीचे जे 1-2 पंच आसात तांच्यांनी बरे हांगा एक एम्ब्युलन्स अवेलेबल केल्ली आसा सो दॅट कांसावली हॉस्पिटल हांगच्यान एक 5 मिनटाचेर नवीन जें सुरू जालां इट वील रियली हेल्प दॅट हॉस्पिटल आनी तशेंच ह्या गांवचे जे कोण लोक आसा तांकां जर अर्जंट कितें एडमिशन लागलें जाल्यार डेफिनेटली दीस एम्ब्युलन्स इज गोईंग टू हेल्प आनी तशेंच जशें दोतोर सुकुरान म्हणलें की जर इफ एनी पेशंट गेट सिरियस और तेजे ऑक्सिजन लेवल डावन जाता जाल्यार दॅट पेशंट वील हॅव टू बी रिफर्ड टू मडगांव और GMC सो इन सच केसीस दीस एम्ब्युलन्स वील बी डेफिनेटली युजफूल फॉर देम आनी इट इज जस्ट 5 minutes फ्रॉम द कांसावलीम PHC जे आज हॉस्पिटल केल्लें आसा गव्हर्मेंटान सो आय वेलकम दीस स्टेप एंड आय ऑल्सो अपील द पीपल
अशें जर कोण हें करूंक सोदता जाल्यार डेफिनेटली इट्स अ व्हेरी वेलकम स्टेप आनी आयज ह्या सिच्युएशनान अशा लोकांनी फुडें सरपाची गरज आसा. सो आय वन्स अगेन थँक मिस्टर रकोसियो अँड द वेलसांव पाळी इसोरसीम पंचायत फॉर दीस मूव.